गावया पवित्र आमची सभा A23 पान 11 A23 पेज 11. पवित्र आमची सभा सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. मागीर मोगाचो येवकार आज ह्या मिसा समारंभाक. ह्या मिसांत आज आमी केरीत भाशेन देवाक दिन वाजता ताच्या सगळ्या उदारपणा आनी देणे बसत आनी भोव करून ह्या मिसांत आमी मागता आमी डोनेशन कुपन्स काडिल्ली ते डोनेशन कुपन्स घेवपी आनी ती डोनेशन कुपन्स गांवांनी वचून विकपी तांचे खातीर देवाक दिन वाजता. आनीक हो वावर जो आमच्या सेंट मायकल कम्युनिटी सेंटराचो संपत येता ताचे खातीर आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकारा खातीर ह्या मिसांत आमी आर्गां दिता. हांव भयणीनो, हांव भितर सरलो तेन्ना हांगा सुमार 2 कोटी अदीक पयशे आसले, पूण आज सुमार 12 कोटींचो हो आमचो प्रकल्प. दीस प्रोजेक्ट इज मोर देन 12 crores आनी सगळे पयशे बांदूंक आनीक ताळगांवच्या लोकां खातीर भेटोवंक खूब खूब कश्ट, खूब हुस्को आनीक भाग्यवंत मिंगेलीच्या मजतीन हो प्रकल्प, दीस प्रोजेक्ट हेज कम टू ए कंप्लीशन. तुमच्या आदारान 2 कोटी आनीक 12 कोटी हाका जायती फरक आसा. हो वावर तुमचेच आदारान हांव घेवन वचना, हो वावर हांगाच उरलो आनी तुमचे खातीर. हालींच हेंच्यांनी पावस पडलो आनीक जायते ओपन एअर हॉलांत जंय बूक आसली ती धांवन हांगा आयली लग्नां करूंक. भोव करून आमची हिंदू भाव भयणां भायर बूक केल्ले तांणी ओपन एअर, पूण पावस पडलो आनी ताका लागून फाटले 2-3 दीस डेली लग्नां आसलीं. आमी ना म्हणलें ना, कित्याक उत्सोडणीक सांपडले कोणूय ती जावं आमी तांकां पावोवंक जाय. आनीक हें काम आमी केलें. ताका लागून अभिमानान खुशालकायेन सांगता, हो वावर ताळगांवच्या लोकां पासून, तुमचे पासून, म्हणटूच खुशालकायेन आमचें गोर कशें ताचो देखभाल आमी करुया. ह्या मिसांत आमी मागुया आमचे 2 भाव अकस्मात अंतरल्यात. एक मिंगेल सोजा फ्रांजाले मरोड आनी एक आमचो तरणाटो डॅनी विएगास, IC विएगासाचो पूत सांतीच वाड्यांतलो. फाल्यां सकाळीं आनी सांजी तांची मरणां जातली. तांचे पासत मागतना तांची दुखेस्त कुटुंबा पासत आमी मागुया आनी आमच्या दोगांय भावांक सुर्गीचें राज फावो जावंक मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या सेबी डिकॉस्टा आनी आयलीन डिकॉस्टा तांकां कुडियत म्हणजे बोलागी. तशेंच मागूंक लायता
सायमन रोड्रिगीस, रोज लॉपिस, ग्रेसी रॉड्रिगीस, स्नेडन रॉड्रिगीस या सिमांच्या वर्कनी आनी भुरग्यां पासूनय ह्या मिसांत मागुया. आनी आमची एक एकल्याची इंतेसांव मनान दवरता आसतना आमचो भाव डिकन डुबन आजावेदो येता त्या सातोळ्यांत आपलो याज्ञीकपणाचो रितीर करूंक वेता. ताचेर आनी ताच्या सांगात्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आनी हो तांचो रितीर पाद्रीपणाची तयारीचो बरो जावंक ताचे पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मरून जिवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सोयमानूच देव मिशनार. तो मनशाक रोचता, सांबाळटा, चलयता आनी आपल्या पुता जेजूच्या कोश्टा मरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं मनशाची सोडवण करता. इतलेंच न्हय पूण आपल्या मिशनरी कार्या संवसारान फुडें व्हरूंक देव मनशाक आपलो भागीदार करता. देवाच्या उल्याक आमी येवकार दिवन सांगाताक वावरूंक आज पास्कांच्या 6व्या आयताराचो सेवादोर वचात, सोग भागिलीपणान मिसांव फुडें व्हरात म्हूण आमकां उलो दिता. देव आपल्या मिसावांत आमकां वांटो दिता, देखून ताका दिनवासुया आनी सौभागिलीपणान आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानान जोन एकल्याक मागुया. आनी फावती भाशेन ह्या मिसांत वांटो घेवंक नितळ काळजान देवाक आमी बोजूंक पावूंक बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोपविदार देवा सांगता मनांची दुजबनां विचारून वायट जालें बरें हांवें जायतीं पातकां केलीं. अमोसो अपराध अमोसो बडो अपराध ह्या पासो देवागेर सदां सांगपाक मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भावणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपदवीदार देव आमची काकूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. Sorgi,
नमस्कार करता आम्ही तुका निर्वासा तुझ्या वैभवासा आम्ही तुका वाखाणता सोम्या जेजू Krista Namacha संसाराचे पाप काढणार आमची काकूत कर तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय आमचे ऐकून घे विद्या कोमी ताचे वरवीं सगळें सोत आमकां शिकय आनी ताचे वरवीं सगळें सोत आमकां शिकय आनी स्वर्गीचे शांतीन आनी दिरान आमची काळजां भर आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. दुर्नसाच्या इतिहासावेलें वाचप सुद्याक तान आपले मनीस अंत्योक येवन भाव भयणी अशें शिकूंक लागले मोजेसांनी स्थापलेले चाली प्रमाणे तुमी सुनट करिना जाल्यार तुमी तारण जोडूंक पावंक शकचे नात. ह्या विशीं पावलो आनी बार्नाबासाचो ह्या मनशां कडेन मोठो वाद विवाद जालो आनी पावलो आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सभेंतल्या थोड्या जाणट्यांनी जेरुजाल्याक वचून ह्या तोंड्या विशीं दोरदूतांक आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण तार आयलें. जेरुजाल्याक दोमदूत आनी जाणटे तांचे आयकोंक एकठांय जालेत. जायती भासाभास केल्या उपरांत आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विंचून काडूंक आनी पावलो आनी बार्नाबासाक सांगातीन आंत्योक्यांत धाडूंक दोरदूतांनी जाणट्यांनी आख्खी पवित्र सभा बरोबर थाराव घेतलो. जुदास आड नांवान बार्नाबास आनी सिलास हांकां तांणी विंचून काडले. ते भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. दोरदूत आनी जाणटे तुमचे भाव अंक्योतीन श्रीक्यान आनी सिलेस्यान वेदींची मदली आपली भाव भयणी जाल्यान तांकां नोमान करात. आमच्या मदल्या थोड्या भाव भयणीन आपले शिंकवणेन तुमकां घुस्पायलीं आनी तुमची मनां उचाबळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करून तांकां घुस्पायलीं आनी तुमची मनां उचाबळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करून तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमी सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकश्टान घालूंक फाटीं सोरूंक ना ती. आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबासाक आनी पावलू बरोबर आमच्या मदल्या थोड्यांक विंचून काडून तुमचें शीत हाडून आमी सगळ्यान थारायलें. म्हणटच हाच्या बरोबर जुदास आनी सिलासाक आमी तुमचें शीत हाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तेंच ते तांकां तोंडान सांगतले. हे गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावं पवित्र आत्म्या आनी आमी थारायलां. कुड्ड्या देवांक भेटोवंक बसतलेलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रोगोत आनी गोमटी पिलून मातोल्या मनशातीचें मांस खावचें न्हय. फसोडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंनी पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नोमान देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब राष्ट्रां तुका वाखाणूं देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणूं
हे स्तोत्र आमी हे पोरी गावुया. राष्ट्र तुका वाकाडू देवा, सगळी राष्ट्र तुका वाकाडू. अनेक पावटी गावुया. राष्ट्र तुका वाकाडू देवा, सगळी राष्ट्र तुका वाकाडू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. तुलो बायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. ह्या परी मनीस प्रितुमेर तुमच्यो वाटो ओलखोतल्यात. तूं एकलो सोडवणार म्हूण सगलीं राष्ट्रां कोलतलें. जबाब. राष्ट्र तुका वाकाडू देवा, सगळी राष्ट्र तुका वाकाडू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं निया प्रमाणें जोडटी कोत्ताय, निती प्रमाणें कोत्ताय पोरजांची मोसंबी. प्रितुमेचेर राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्र तुका वाकाडू देवा, सगळी राष्ट्र तुका वाकाडू. राष्ट्रां तुका वाकाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाकाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगलीं प्रितुमेर ताचेर पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्र तुका वाकाडू देवा, सगळी राष्ट्र तुका वाकाडू. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. आत्म्याच्या बोलान एका देवदूतान म्हाका जुआमाक एका उंच दोंगराच्या तोंगशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुसलेम पवित्र शार दाखयलें. तें दोंगरांतान देवा सोरशिलें आनी देवाच्या लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवतालें. एका भोव मोलादीक मानका पोरी आनी एका सुर्याकान गोमेदा वरी तें चोकचोकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवोटे. दर एक दारवोटो एक देवदूत राखतालो. दारवोट्याचेर इस्रायलांच्या पुतांदुवांच्या 12 कुलांची नांवां बरयलेलीं आसलीं. उदेंतेक 3 दारवोटे, उत्तरेक 3, दोखिनेक 3 आनी ओस्तोमतेक 3 दारवोटे आसले. शाराचो पारो 12 बुन्यादाचेर बांदलोलो आनी त्या बुन्यादाचेर मेंढऱ्याच्या 12 दोर्मदूतांची नांवां बरयलेलीं आसलीं. शारान हांवें देव मंदीर पळोवंक ना, कारण ताचें देव मंदीर म्हणल्यार सोर पुर्वेदार सोर्वेस्पोर देव आनी मेंढरो. शाराक सुर्याच्या व चंद्राच्या उजवाडाची गरज नासली, कारण देवाचे मोहिमेन ते परजोलताले आनी मेंढरो जावन आसली ताची दिवली. देवाचे उतोरे. देवाचे वडोवकार. सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावुया. B9 पान 25, B9 पेज 25, चवथो श्लोक आमी गावुया. Servisporak soy 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 soy, Servisporak soy 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 soy, Servisporak soy 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 Servisporak soy soy.
바볼 것이 속이 소래 거라 라야미 이대버레 이대성이 소리 설베스포라 솔솔솔솔 설베스포라 솔솔솔솔 설베스포라 솔솔 솔솔 설베스포라 솔솔 Sorris por tumche soveasu तुमचे सवेयासु जो परमणे जेसु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ठाय येतले आनी ताचे सोवे ठिकाण करतले म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात पूण पवित्र आत्मो म्हजे नांवी बाप तुमकां धाडटलो तो शारोती तुमकां सगलें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सोगोत तुमच्या मनांत हाडटलो शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना तुमचें काळीज उचांबोळ वो बेजूड जावन न्हय हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरी वेता म्हूण तुमी संतोश बरी जातले आसल्यात कित्याक बाप म्हजे वन वोड हें घडून आयले उपरांत तुमी विस्वास दवरचे खातीर आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वागारी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भयणी भावांनो तिनूच उतरां आयज म्हजें पयलें उतार दिनवासनेचें तुमकां सगल्यांक इंग्लीश भाशेन म्हणटात ग्रेटिट्यूड इज द सॉंग ऑफ द हार्ट दिनवासनी म्हळ्यार काळजाचें गीत फाटलीं 7 वर्सां जी 31 तारखेर ह्या म्हयन्याची सोंपतात ह्या गांवांत हो गवळीक वावर करूंक बिश साहेबान म्हज्या हातांत ही जबाबदारी सोडली आनीक आतां 7 वर्सांनी हांवें दुसरी जुट्टी घेवची अशें ताचें मौन जालें देखून येता त्या आयताराक आमचे इगोजेन बिश साहेबान नेमलेलो नवो पादिगार आनी नवो पादकूर येतलो तुमकां सगल्यांक आमचे काळजाबरी दिनवास सगल्यांक प्रत्येक जाणांक सगल्यांक तुमच्या कुटुंबांक आनी आख्या तालगांवच्या भाव भयणांक हांगा आसात तांकां भायल्या गांवांनी आसात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमचे बराबर फाटलीं 7 वर्सां उगवळीक वावर करूं आनीक ह्या गांवांत तुमचे बराबर उत्मीक सुदारप आनी उत्मीक पावलां उबारूंक आमकां खुशालकाय भोगली आनी सदांच तुमचें हास्तें मुखामोल तुमचें
उत्तेजनाचें उतर आनी तुमची आसणी आनी हाजिरी आमकां स्फूर्ती आनी बळ दितात देखून सगल्यांक तुमकां दिनवाद. दिनवासतां सुरू करून आमचे ऑल्टर सर्वर्स तातूंतल्यान तान सगल्यांक आमचो भाव सांतान आनी ताचो कॉयर आमचे सेवाधर्मीक समितीन भावतले लिटर्जी आयताराच्या आयतारा करूंक वाड्या वाड्यांनी आदार दितेली वाचपां करूंक भावार्थ्यांची मागणी करूंक आमचे कुमन्यांव दिवपी आमच्यो सिस्टरी आमचे PPC वांगडी आमचे तरेतरेच्या संस्थेची वांगडी आमी सगळीं मेळून जेजूची गुदात कूड घोट्टां. आमी एक एकलो हे जेजूचे गुदार कुडीचो जिवो सांदो आनी तुमी एक एकलो तालगांवचो जावन आसात लिवींग स्टोन्स ऑफ दीस मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. सो युअर प्रेजन्स तुमच्या आसणे पवित्र सभेन गरजेचें. केन्नाच विचारी नाकात इगोजेच्यान म्हाका म्हज्या पासत कितें करूं येता, पूण विचारात म्हज्यान कितें करूं येता. आमी जायते फावटी ऑफिसांत येता जावं मागीर सर्टिफिकेट मागूं वो कसलेंय कामाक एकदम बरें हें नाकात म्हणिना, पूण त्याच बरोबर आमकां आसूंक जाय जबाबदारी. हांवूय म्हजे इगोजे पासत कितेंय कोत्तलो हो हुस्को सदांच मनान दवरता. न्हूच फकत आयताराचे मीस, पूण आमी जाता तितले फावटी पवित्र सभेची वांगडी कशी हे वावरांत कान मारूंक जाय आनी हें एकदम गरजेचें. आनी आमी म्हणजे याज्ञीक आसात ते हांगा तुमचे सेवेक आसा. काळ थोडोच एकाळा भितर आमच्या लागीं जाता तें कोत्ता आनी दुसरे कडेन वता. आमचे ठिकाण जे ठिकाणार आमी आसा फाटलीं 7 वर्सां हांवें सदांच चिंतलें हांव ताळगांवचो, हांव भायलो अशें हांवें धरूंक ना. आनी कितें बरें ताळगांव जाता तातूंत अभिमान, कितें बरें जायना तातूंत म्हाकाय दूख. तुमचेच भाशेन तुमचोच एक ताळगांवचो पूत कसो अभिमानान सांगता हो वावर करूंक म्हाका खुशालकाय भोगली. आय हॅव नेवर कन्सिडर्ड माय सेल्फ somebody who is not from Taligaon, who is not affected by what is happening in Taligaon. I was very much part and parcel of this beautiful village. देखून भाव म्हणिनो आज तुमकां सगल्यांक म्हजे काळजाबरी दिनवास आमचे पासत मागोत रावात. नवो पादिगार येता ताकाय तेच नदरेन तुमी तुमचो सहकार दिवचो, पातकुराक सहकार दिवचो आनी ही गरज ही पवित्र सभा ताळगांवची अदीक फुलती ताजी रोसोची जिवी जेजूची गुदार कुडी जावची हे आमचे आवंडे आनी आमची तुमचे पासत सदांच मागणी. प्रत्येक आयताराक पादविगाराचो कायदो आपले पूज्य पासत मीस भेटो आनी फाटलीं 7 वर्सां न्हूच आयताराचें पूण दोबाजो आसा तेन्नाय तुमचे पासत आमी ही पवित्र मिसाची भेट भेटयल्या. फाटलीं 7 वर्सां दर आयताराक आनीक स्पेशल सेलिब्रेशन्स आसात तेन्ना आमी तुमचे पासत मागलां. हांगा आसात पयस आसा थिंगा. फाटल्या आयताराक हांव सालमांका म्हणटा थंय आसलो. सालमांका इज इन स्पेन. इस्पान्यांक आमी एक रात आसल्यो ते आयतार आसलो. मागीर सकाळीं 6 वरांचेर आमी मीस केलें आनी हे मिसान तुमी सगळीं आसलीं म्हज्या मनांत. कित्याक प्रत्येक आयताराक पादविगारान आपली पोरजे पासत मीस भेटूंक जाय खंय आसूं तो. कित्याक त्या दिसाक आमी थंयच्यान लूर्दीस वयचें आसलें, सॉरी फातिमा वयचें आसलें. फातिमा आनी मागीर फातिमासान लिस्बोआ वा लिस्बन हे वाठारांत वयचें आसलें. तशेंच फातिमा गांवांत
सायबीण माय सांगता सकाळचे सुवरांचे ही मिसाची बॅट बिटोवंक जंय सायबीण माय दिश्टी पडलेली थंय तुमचे बसप आनी म्हजे बरोबर फादर P.O. कारंजाऱ्यांचो पातिकार आसलो कारंजाच्या लोकां बसप आमी किरीत भाशेन सायबिणीक मागणी केली बांबडीनो हें आमचें एका याज्ञिकाचें जिवीत आमी वाटसुरी यात्रेकारां आनी यात्रा करता आसतना हांगा थंय भोव करून याज्ञीक वेचत आसतात This parish, the next parish will be my 13th parish. 13वी फिरगोज हे फाटल्या 40 आनी 100 याज्ञिकी वर्सांतल्यान ही 13वी फिरगोज पणजेची फिरगोज आनी तुवें तुमचे बसत हांव सदांच मागतलो हें तुमकां हांव आश्वासन दितां दुसरें उतर आज जेजू आपल्या शिरसांक शांतीचें दान दिता शांती तुमकां दिता जेजू तांकां सांगता संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना म्हजी शांती तुमकां दिता बांबडीनो आज मनीस शांतीक आशेता ऑल ऑफ अस वॉन्ट पीस जायतो लोक शांती सोदता जायते फावटी पयशांनी जायते फावटी वस्तूंनी जायते फावटी जायतें कितें म्हजे लागीं आसतलें तातूंत सोदता पूण तातूंत शांती मेळना एक व्हडलो राजा आसलो खंय आनी ताच्या लागीं खंय 2 जाण फांकी पेंटर आसले चितारपी चित्रावपी आसले 2 जाण पूण दोगूय खंय एकामेका लागीं सदांच झगडटाले एकलो म्हणटालो म्हजें पेंटींग बरें दुसरो म्हणटालो आपलें पेंटींग बरें राजान खंय तांकां आपयलें आनी सांगलें पळय तुमी सदांच झगडटात आतां तुमकां निमणो टेस्ट म्हाका एक चित्र काडात ज्या चित्रांत चित्र पळयतांच मना काळजाक शांती मेळटा तसलें चित्र काडून हाडात दोगूय वावुरले खंय आनी दोगूय आपलीं चित्रां घेवन आयले राजाचें राजान खंय एक चित्र पळयलें बरें चित्र आसलें थंय ताणें दोंगर काडलेले दर्या काडलेलो शांत दर्याचें उदक वेळ दर्याचें शांत दिसतालें सगळें खुशाल जालो राजा पूण ताका तितलें बरें लागना थंय कितें चुकी आसात त्यो ताणें ते पेंटराक चित्रकाराक सांगल्यो दुसरें चित्र आसलें खंय ह्या चित्रकारान खंय एक व्हडलो घसघसो दूदसागरा भशेन उदक दाखयलें हें उदक खंय वयरसान पडटालें आनी त्या उदकाचो आवाज येतालो उदक सकयल पडटा ताचो चड आवाज राजाक खंय अजाप दिसता अरे ओ कितें जाता हांवें मागलां शांती दाखयता तसलें चित्र आनी तूं म्हाका दाखयता हो घसघसो उदकाचो वयरसान पडटा तो उदक सगळें शिंपडटा तें ताणें आपयलो खंय आनी कितें रे म्हणलो खंय आनी ताणें सांगलें की राजा सारकें पळय ह्या चित्राक उदक पडटा थंय एक धाकटुलें झाड आसलें आनी ह्या झाडाचेर एक गुंडेर आसलो आनी ह्या गुंडेरांत एक सुकणें आसलें आनी ह्या सुकण्याच्या पाकोट्या बंदा ताची पिलां आसलीं आनी इतलो घसघसोय पडटा आसतना इतलो बोबाडूय आसतना हें सुकणें त्या घसघश्याक भियेना हें सुकणें शांत आपल्या पाकोट्यां खाला ह्या आपल्या सुकिल्ल्या पिलांक सांबाळटा द बर्ड इज नॉट इंट्रस्टेड in the flow of the water.
the bird is at peace, taking care of the little ones. आनी तेन्ना कुयराजाक गमता होय बोबाडी मदें शांती आसयना. पूण ही शांती भितरली भायली न्हय. भायल्यान उदकाचो बोबाळ आसलो पूण हें सुकणें शांत आसलें. That noise did not disturb. भावमडीनो शांती एक भितरलें दान देवान आमकां दिलां. आनी शांती जेजू सांगता आपल्या शिष्यांक हांव तुमकां दिता, संवसार दिता तसली दिना. एक ज्युईश लेडी रायटर अशें म्हणटा, आज संवसारांत एक पिडा आसा आनी पिडा ताचें नांव एफ्लुएन्जा. इन्फ्लुएन्जा न्हय, एफ्लुएन्जा. आनी एफ्लुएन्जा म्हळ्यार कितें? जायतें कितें एकटावप, जायतें कितें सिग्रार करप. आनी ही एफ्लुएन्जा दुयेंस म्हणटा आमकां सगल्यांक लागलेलें आसा. आनी ती म्हणटा तुका लागलोलें ना? आमी इन्फ्लुएन्जा जोराक भियेता, एफ्लुएन्जाक भियेना. आनी ही रायटर म्हणटा आज म्हणटा लोक आयताराचो तितलो मिसाक वचना जितलो शॉपिंगाक वता. सुपरमार्केट्स भरून आसतात आयताराची. जायते फावटी ती बेगीन उगडटात आनी लेट बंद करतात. कित्याक लोक ह्या सुपरमार्केटांनी वो ह्या मॉलांनी वस्तू घेयत आसा. हें तें एफ्लुएन्जा. तुमकां म्हाका आमकां सगल्यांक एफ्लुएन्जा लागता. लागोना आज घरा वचून तुमची रोपाची काबड्स पळयात, रोपाची काबड्स पळयात, तुमचे सकयल धुलेले मोचे पळयात, तुमच्या लागीं आसलेली कपडे पळयात. जायते फावटी वर्सां जालीं आमी ते वापरूंकूच नात. जायते फावटी ते मोचे आनी वाणू आसा त्यो घालूंकूच नात, त्यो आहात. एफ्लुएन्जा आमकां सगल्यांक लागता. भाव भयणीनो, शांती एक भितरलें दान देवाचें. वस्तुनी ना, गिरेस्कायेन ना, दुडवांनी ना. जेजू तें फुंक्या दिता. तें घेवंक ह्या मिसांत आमची काळजां मनां तयार करुया. उबी रावया. सौत म्हणटा देवाक, सोरपदार बापाक, स्वर्ग आनी आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्रत्म्या विंगूर बी सांबाळलो. अंकुआर मृतांक जल्मलो. पोंस पिलातो काल ताका क्रुसार जुडलो. तो मेलो आनी ताका न्हिदिलो. तो मेल्ल्या मदीं देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गाक चडलो. सोरपदविदार ते बापाच्या ओंसाक बसला. मेल्ल्यांची मनसो बी करूंक येतलो. सौत म्हणटा पवित्रत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जळबोड, सासणाचे जिवीत. आमेन. भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक आमी उबारुया. लिओ 14 आमच्या बागीवंत बापान, बिस्मानी आनी पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र सोबेन अदीक आनी अदीक सहभागीपणाचें उक्तें मन रचून हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. जेजूच्या नावान बापा, आमेन. देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी वेगवेगळ्या देशांनी चलतल्या झुजाचेर निशेध मारून संवसारांत
शांती समाधान विस्तारूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा देवागले करता तुका. कुटुंबांत समुदायांत आनी शेजाऱ्याक भोसतलो वेगळोचार नपयत करून समाजान आनी बोरवाच्याची यात्रेकारां जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा देवागले करता तुका. मारिया आपल्या पुताच्या मिसावांत मिसोल जाली आनी ताच्या उपरांत शिसाक आनी पयले पवित्र सोबेक तिणें एकवटान सांबाळली. पवित्र सोबा मदें वचता तो गैरसमोज पयस जावन एकवट घडोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नावान बापा देवागले करता तुका. एक घडयोगीच रावया. बूक करून सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावांक मिंगेल तशेंच डॅनीक सुर्गीचें राज मागुया. तांच्या कुटुंबाक बुजवण मागुया. माय मारिया क्रिस्तांवांचो आलाशिरो काल आमी तिची परब केली. ह्या क्रिस्तांवांची आलाशिरे आमचे मायेन सगळ्या आमच्या गोरब्यांचेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान आसूं. आनी माय मारीचेच विनवणेन बापाक उलो मारून म्हणुया. नोमान मरे एकांग बोलले सर्वेश पोत उस्तऱ्या मदें तूं सदव सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. बसुया. मिठोवणेक आमी गायन गावया. सी 30:8 तुकांच बापा पान 40:4 सी 38 पेज 44. Tuka's Baba, Sole Moshe, Vita Tuka Ekare. Tuka's Baba, Sole Moshe, Tuche Seko Kashere. Moche Hakye, Moche Baige, Svikar Hora Kakoshe. Tuzamoimo, Wolnokoru, Shukovo, Soglamiu. Tukas Mama, Sol Moche, Vita Tuka Hekane. Tukas Mama, Sol Moche, Tuche Seko Kashere. भयणी भावनो, हे आमचें बलिदान सोरपवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखे पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस पळोवन मागून घेवन. काकूच सरा बापा, कुर्सार मरून संवसाराचें पाप काडलां आनी मोहिमेन पुनर्जीवन जालो तो मेंढरो आतां तुज्या उजव्याक बसला. पूण अजून तो आमचे मदें आसा आनी आपल्या मरण आनी जिवंतपणाचें बलिदान आमच्या हातांतल्यान तो तुका भेटयता. हें बलिदान तूं स्विकार कर आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुजे पोरजेक तुजे शांतीन बोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेश पोर
तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन भासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्तद भजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदलो. पातकाचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत तुजे सोपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या चौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 Alvarazo sorbis cordum, Sorgani salsar volea, Crucea voi mova, Un sorgi dugat soi soi, Sorbis बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तूं मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातकच काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात म्हणजे रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगुटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखा समोर भिजाव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली जी पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी लिओ 14 आमचो पाप साहेब, फिलीप आमचो बिश साहेब आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समजतान तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्यन जुजे
भाग्यवन दोनमृत आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे तुजी खुशी सगळ्या सदा तुजी संवसारांचा आमचो आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपातकांनी सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन तांबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल. योग्य प्रमाणे तिका शांती दी. तो सिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. असतो जेजू शांतीचो कुंवर आपल्या शिसांक आपल्या शांतीचें दान दिता. हो जेजू आमकां आपले बेटे उदेशी शांती मेळोवन दिता. हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन शांतीन जियेतली आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजान शिवताना गायन गावया. D10 एकाच उंड्यान पान 52 D10 पेज 52.
제수지 구 아미 속이 제수 모습 아미 사는 내 구주 그리스 아미 발전 내가 주려 안가와도 너를 구슬 아미 사려 제수 지구 아미 속이 제수 모습 아미 사는 फाटल्या आयतारा दीस आमचें कलेक्शन जाल्लें 70,000 बुधवारा दीस 8,530 रुपया दुर्गावाडी खुर्साच्या कापेलाचे फेस्ताक 5,280 रुपया आनी नोमशींत 5,150 रुपया हे दुडू आमी फाब्रिकाच्या एकावंटाचेर घाल्यात. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. तिसरी वस्त तुमकां सांगता म्हणटालो ते पयलींतान म्हजी नेमणूक पणजेची इगोर्जेंत इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्च हांगा जाल्या आनी 8 तारखेर जुन्यांचे 8 तारखेर स्पिसांताच्या फेस्ता दिसाक ही झुटी हांव सोबे माजार घेतलो 8:15 मिसार 8:15 तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. आनीक खेरीत भाशेन ह्या गांवांत येवंक भोव करून तुमच्या घरांतली कोण मोत्तात तेन्ना आमी तर फ्री आसा. जेरूल मोन्नाच्या मिसाक येवंक आमी प्रयत्न करतले. फेस्तांक परबांक बर्थडेयांक कोणाच्यानूय येता पूण तुमचे गोंयची कोणूय मरत जाल्यार आनी आमकां कळत जाल्यार आमी वावुरतले हांगा येवन ह्या सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागूंक. सोमारा दिसाक मायाचे 26वेर कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपाची जमात 5:15 तेज उपरांत देवाच्या उतराची मोडणी वांटो घेवंक आमी तुमकां उलो मारता. 28 मे सिनियर्स घडोवन हाडटात साम ब्रीज आमच्या हॉलांत सांजे 6 वाजता कुपन्स घेवन ह्या साम ब्रिजांत वांटो घेवंक आमी आमच्या सिनियर्सांक उलो मारता. जायत्यांनी घेतल्यान 28 मार्चाचे सांजे 6 वाजता. शुक्रारा दीस मायाचे 30वेर आमच्या गांवांत नेमलेलो नवो उपाधिकार कायतान फेर्नांडीस
7:30 मिसार सोपूत घेता ह्या फिरगुजेचो विगार कसो. फादर हेनरी फाल्कांव, एपिस्कोपल विकर फॉर सेंट्रल गोवा, सेंट्रल झोन आमचे बरोबर आसतलो आनी हो सोपूत बिश साहेबाच्या नांवान स्विकारतलो. आनीक इगोजेचो कारभार पादविकाराच्या हातान घालतलो. हे मिसांत वांटो घेवन आमचे नवे पादविकारा बसत मागुया. तशेंच मायाचे 30 फेर शुक्रारा दिसाक सांजे 7:30 वाजता आमच्या AC हॉलांत आमी तियात्र दवरला. एक आमचो भाव सदांच सांगतालो, फादर तियात्र करुया, AC हॉल जातूच, सावंड जातूच. म्हणटूच हे हॉल तयार जाला. 30 तारखेर हो तियात्र आसा, दू तुजी रगत म्हजें. हातून फामाद गोंयचे कलाकार आसात, फ्रांसीस द तुयें आनी दुसरे कलाकार तातूंत वांटो घेतात. तुमी सगळ्यांनी येवंक मागता. हावजी, कॅन्टीन आनी फकत 100 रुपयांची तिकेट, जनरेटर घालून आमी AC हॉलांत हो तियात्र पळयतले. आनी कशें जाता तें तुमी मागीर सांगूं येता. देर वील बी ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. तुमी येवचें म्हूण मागता. 7:30 वरांचेर ही कार्यावळ सुरू जातली शुक्रारा दिसा. 31 मे सायबीमांची भेट एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक. त्या दिसाक नोमशींत सांत आंतोनीच्या कपेलांत त्रेजेन सुरू जाता. 13 दिसांची तयारी सांत आंतोनीचे फेस्ताक. ह्या वर्साक ते कपेलाक 25 वर्सां भोगतात. सिल्वर जुबली. ते कपेला वाठारांतलो लोक खुशालकायेन हो आपलो रुपया उत्सव समरुंबूंक सोदता. 3 जाणांचे मीस सेरमांव सांजे 5:30 वाजता. 5:30 वाजता आमी बायले पाद्री केल्यात. 13 बिश साहेब येतलो, मुखेल यादनीक आनी देवाचें उतर परगटलो बिशप सायमन सिमियांव फेर्नांडीस. आनीक 12 दीस बायले पाद्री येवन देवाचें उतर परगटले. वेळ मेळ्यार आमी वचुया आनी 3 जाणांत वांटो घेवया. सांत आंतोन लिजबोवाचो पूण पादुआ गांवांत आसा. आनी ह्या वर्साक पादुआ गांवांत वचूंक आनीक बागयोंत आंतोनीच्या कपेलांत मीस करूंक आमकां अभिमान भोगलो. बागयोंत आंतोनीचे जॉ थंय आसा आनी जीब आसा. जीब आनीक हो जॉ अजून कुसूंक ना, तसोच दवरलेलो आसा. देवाचें व्हडलें देणें हे बागयोंताक. ताची जीब पुरान देवान कुसूंक दिवंक ना. आनी दिसाचे दिसाक जायतो लोक पादुआ वेता आनी सांत आंतोनीचें दर्शन घेता. आमी हांगा वांटो घेवया. जुनाचे पयलेर नवें गवळीक वरोस सुरू जाता आनी जुनाचे पयलेर 8 वरांचे मीस आमी सगळे तेगूय पाद्री पातकूर, दोमनीक आनी हांव तुमचे पासत भेटयतल्या. आर्गांचे मीस सकाळीं 8 वाजता. ते उपरांत धाकटुली एक कार्यावळ आमचे PPCन घडोवन हाडल्या. तुमी सगळ्यांनी हाजीर जावंक आमी मागता. देखून त्या दिसाक 9:15 मीस आसचें ना आनी खेरांतूय मीस आसचें ना. वांटो घेवया आनी देवाक आमी दिन वाचुया. जुन्यांचे पयलेर सांजे नवो पादविकार आनी नवो पातकुराचें नांव सोकोर रेबेल गांवांत शिंशिणी ते आमचे इगोजींत येतले. आनी 2 तारखेतान ते हांगा मीस भेटोवंक सुरू करतले. फादर इगन मार्टिन्स आमचे गांवचो पूत आनी आमकां माणगांव होली फॅमिली इगोर्जिंतान दिनमासणीची चीट धाडल्या. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणून आमची देणगी, आमचें कंट्रिब्युशन
तांच्या रावपाच्या घराक 6,20,000 जाला. 6,20,000 आनी हो घराचो वावर चालू आसा आनी फुडें वता. पावसाक लागून आतां मातशें बंद उरला. तरी आसतना घोडये कोणाकूय खुशी आसा ताका आदार दिवंक तुमच्यांनी फुडें सुरू येता. कसलो आदार? घोडये आमकां खुशी आसा फॅन्स दिवपाक. फॅन तांकां जाय जातले. घोडये इलेक्ट्रीक फिटिंग्स जाय जातली. फुडें सरुया. कोणूय फॅन दिवंक सोदता, इलेक्ट्रीक फिटिंग दिवंक सोदता, वायरींग दिवंक सोदता, ओ टॉयलेट कोमोड दिवंक सोदता, जायत्यो वस्तू आहात ज्यो आमच्यांनी दिवं येतात. फुडें सोदचें. आनीक तुमकां सोयीक मेळ्ळ्यार केन्नाय तुमी त्या घराक भेट करची. हो एक मिशन जागो माणगांव म्हूण. हांगासान सुमार 1.5 वरां लागता मोटरान थंय पावूंक. आनी थंय जायतो जेजू खातीर बरो वावर चलता. ताणें तुमकां चीट बरोवन देव बरें करूं म्हणला. फुडल्या आयताराक पयले मीस मार्टिन्स नायराले मरोड 8 वरांचेर PPC, सांजे 5:30 माशेदाले मरोड. अल्कोहोलीक एनॉनिमस जोमात 10:30 ते 12. उबी रावया. फाल्यां इंतेवर 10 वरांचेर मिगेल डिसोजा पियाले मरोड आनी सांजे 4 वरांचेर डॅनी विएगस हाचे. सो वेश भोव तुमचे सवे आसूं. हे सवे आसूं. आनी सोपवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. जेजूची शांती तुमचे काळजांत दवरून जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडो. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. तुजो धर्म परगटणार कर. F22 पान 9 आनी 6. F22 पेज 96. Zuja łasa, zuja woda, zuja korta, zuja ulojta. Tuja my, tuka porgodu, tulkwiti tu ci namadu. Sone swoja deva mocia, tulkweco adadiu. Zador, Borgor,